जेन्ना पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट जेन्ना एक अनाउन्समेंट केल्ली तेन्ना हेच्या फाटल्यान जायते सपोर्टर्स आसात आनी खूब एक बरे पेडणे तालुक्यांतले जे सोशल वर्कर आसात आनी एक्स म्हणटात तशे पंच आसात, सरपंच आसात आनी जायते पॉलिटिशियन्स आसात. सो हेंची सुद्दां एक रिक्वेस्ट जातली की कोणी तरी पुढाकार घेवन एक पेडणे तालुक्याक लागून कितें तरी करचें. एक पेडणे तालुक्यांतलो एक कोण तरी एक पुढाकार घेवन एक आयज एक झेडपी इलेक्शन आसा आनी ह्या झेडपी इलेक्शनाक म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यान 4 हे कॅन्डिडेट उमेदवार आसतले आनी एक आमी त्या प्रेस माध्यमांतसून आमी एक अनाउन्सूय केल्ले की आमी 4 हे कॅन्डिडेट घालतले म्हणून. आनी ताच्या बरोबर आमी अशेंय अनाउन्स केल्ले की खंयचोय जो राजकीय पक्ष आसा जो रिजनल पार्टी असो किंवा जो नॅशनल तांच्यांनी तांकां जर सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य आमचे पर्यंत कॉन्टॅक्ट करचो आनी मागीर बसून कितें आहा ते विशय जातले. सो आयज प्रामुख्यान आनी पयलो जो म्हणटा पळय तसो जे आमची बैठक जाली जे गोवा फॉरवर्डचे जे नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट आमचे दीपक कलंगूट हेंचे खातीर तेंचे जे विचार आसात जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे तेंचे विचार आसात ते आमचे खंय तरी पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट जे आमी दोगूय आसा हांगासर आनी आमच्या फाटल्यान आनीकूय आसात. सो म्हाका फक्त इतलेंच नमूद करपाचें आसा की आयज ही पत्रकार परिशद हांगा जी जाता ते पत्रकार परिशद ही स्वता हांच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा दीपक कलंगूटकर हांच्यांनी. कित्याक जशें तेंच्यांनी जस्ट एक 8 दीस पयलीं तांचो एक स्टेटमेंट आयिल्लो की ते आमच्या कडेन संपर्क करतले आनी ताच्या नंतर कितें आसा ते पेडणे वासियांक कळयतले म्हणून. आमी मुवमेंट स्थापन करचो मागचो आमचो उद्देश आसलेलो की पेडणे तालुक्यांतल्यान आमच्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान 4 जिल्हा पंचायत जे उमेदवार जे रिंगणात उतरपाक जाय ते आमी उतरतले म्हणून. आनी ताच्या खातीर अशें आमचें की आमीच 4 घालतले होय आमचो संकल्प आसलेलो. आमी अपील केल्लेले ऑल पार्टीज एक्सेप्ट म्हणटा तशी जी रुलींग पार्टी आसा आनी तेजे सबऑर्डिनेट कलिग्स आसा. पेडणे डेमोक्रेटीक फ्रंटान उलोव मारलो की समविचारी जे विरोधी पक्ष जे आसात किंवा अन्य आनी एखादे खंयचे ऑर्गनायझेशन आसात तेंच्यांनी एकत्र येवन आमच्या बरोबर सहभाग घेतला जाता. ते पयलें हांवें ठरयलें की आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू मीट पेडणे डेमोक्रेटीक फ्रंट. कित्याक चळवळ ती शेवटी. आनी जशें आतां प्रश्न येयलो की एखाद्या समजा थंयसरल्या सत्ताधाऱ्यांतल्या समजा इच्छुक उमेदवाराक जर तिकीट ना मेळ्ळी आनी तो जर हांगर येयलो जाल्यार एक्चुअली आमी एक मुवमेंट कसो घेवन गेला एक क्लीन आनी नीट एक हांगासरलें प्रशासन येवपाक जाय म्हणून. सगळ्याच गोष्टीन राजकारण करपाक जाय अशातली कांय गोश्ट ना. आनी ताका लागून अशे अनेक हांगासर आमच्या पेडणे तालुक्यात व्यक्तिमत्व आसात जेंकां आमी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकींसून आमी प्लॅटफॉर्म दिवंक शकतात.